आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. गोंयान इलेक्शनाचे वारे हळूहळू वावपाक लागला तशे पॉलिटिकल सगळ्योच ज्यो पॉलिटिकल पार्टी हांगासर ते आपली आपली स्ट्रॅटजी यूज करपाक लागले, आपली आपली तयारी आपले पद्दतीन करपाक लागले. तितून तशीच एक पार्टी गोंयान आहा आम आदमी पार्टी. तेजे आमी जी जेन्नाच्यान ती गोंयान आहा तेन्नाच्यान पयले तेंचे जे मुखेली जाले गोंयान कन्वेनर म्हणा प्रेजिडेंट म्हणा ते कांय काळान पार्टी सोडून दुसरे पार्टी कडेन गेले. अशे तेंचे एक 2-4 लिडर आतां पर्यंत मेन लिडर आतां पर्यंत सोडून गेले जे पार्टी लीड करताले. आनी अशाच मनशाक आमी इंटरव्यू करपाक आयले ते राहुल मांबरे. वेलकम तुमकां. नमस्कार. नमस्कार लोकहित आनी प्रुडंटाच्या सगळ्या दर्शकांक नमस्कार म्हजो. ओके, तुमी एक्चुली 2022 आप सोडलेली, पण मदींच एक 4 वर्साच्या गॅपान तुमी काँग्रेसीन एंट्री मारल्याक काल. 4 वर्सां कितें एसेस करताले खंयची पार्टी रायट काय म्हणून? हय, हांवें 2000 म्हणजे राजकारणांत म्हजो प्रवेश जालो 2010 पासून. गेली 12-15 वर्सां काम केलें खूब. तशेंच आम आदमी पार्टीचो कन्व्हिनर जालो 2021 आनी बऱ्यापैकी काम करून आमचे 2 खासदार MLA निवडून आयले असेंब्लीन. पार्टीचो ग्रोथ जालो तो केन्ना जावं नाशिल्लो. आनी मागीर काही निर्णया खातीर हांवें पार्टी मागीर बाजूक रावलो. हांवें पार्टी सोडून नासली तर बाजूक रावलो 2022 इलेक्शन उपरांत. आनी मागीर पळयतालो कितें राजकारण चल्लां तें. आनी मागीर काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर बाब ताणें म्हाका इनवायट केलें पार्टीन की जाय म्हणून तुज्या सारके लोक बी पार्टी फुडें वाडोवपाक विस्तार करपाक. आनी गोंयान जी BJPन दशा केल्या 39A जावं म्हारगाय जावं सगळी ताका खरो कावंटर करपाक काँग्रेस दोन ऑल्टरनेटीव हातूंत दुबावूच ना. त्या खातीर मागीर काँग्रेस प्रवेश करपाचो हांवें निर्णय घेतलो. फक्त गिरीशान आपयले म्हणून गेले काय काँग्रेसीक? काँग्रेस इज द ओन्ली ऑल्टरनेटीव. काल हांवें जेन्ना म्हजे पार्टीन इंडक्शन जालें की काँग्रेस इज द बेडरॉक म्हणजे फावंडेशन जे डेमोक्रेसी जालें तें काँग्रेसीन केलें. 1947 ते आतां पर्यंत सदांच डेमोक्रेसी व्हॅल्यू जे राखपी आसा ती काँग्रेस पार्टी. BJPची सत्ता जाल्या ती तानाशाही. ताणें वीथ पार्टी ऑफ डिफरन्स म्हणून सांगिल्ली. पण आतां जर पळोवंक गेले स्टुडंट्स आंदोलन जर रिसंट केस दिल्ली जर स्टुडंटांनी लाठी चार्ज केली, मिडियाचेर जर कंट्रोल आसा, बाकीचे सगळे इन्स्टिट्यूशन जे कंट्रोल आसता आनी कंप्लीट वाट लायले इन्स्टिट्यूशन जावं ते इलेक्शन कमिशन जावं ते लोकायुक्त म्हण प्रत्येक ऑर्गनायजेशन जे डेमोक्रेसी आसा ती वाट लायिल्ली आसा BJPन. तांकां डेमोक्रेसीचो व्हॅल्यू अजिबात ना. काँग्रेसीक जाणीव आसा. सो काँग्रेस इज द ओन्ली ऑल्टरनेटीव वीच हॅज बीन देर इन इंडिया अक्रॉस इंडिया पॅन इंडिया सगळे कडेन काँग्रेस आसा. काँग्रेसी म्हणून तशी परफेक्ट न्हू, कारण काँग्रेसीन अश्यो लिडरां भितर हें जायत आसता वाद आसता. पयर गिरीशाक अपॉयंट केल्या उपरांत पयलींचे प्रेजिडेंट आसले तेंचो वेगळो ग्रूप जालो, ती दुसफूस तुमकां दिसले आसतले. हे तुमकां थंय पळोवपाक मेळटलें. हय, ते सगळे कडेन आसतलेच न्ही कितें ना कितें इशू. इवन आतां खंयच्या कंपनी जर कामाक आसा थंय इशू आसता. तशें पॉलिटिकल फील्ड काय वेगळें न्ही, प्रत्येका इशू आसता. पण तातूंत इशू करून लोकांचे मुद्दे कोण हाडटा, कोण घेता आनी ताचें सोल्युशन कितें दिता तें इम्पॉर्टंट आसता. खंय ना खंय इंडिव्हिज्युअल क्लॅश जातलेच आनी जावकूच जाय. तातूंत ऑर्गनायजेशन वायब्रंट उरता आनी फुडें वता. हो म्हजो दृश्टिकोन आसा. सो लोकांचे इशू कोण घेता ते इम्पॉर्टंट आसा. डेमोक्रेटिकल व्हॅल्यू कोण दवरता तें इम्पॉर्टंट आसा. आनी हातूंत काँग्रेस जी आसा सदांच फुडाकार घेतिल्ली आसा. जावं ते लोकांचे मुद्दे घे, आंदोलन घे, संघर्श करपाचे रस्त्याचेर ते काँग्रेस पार्टी बऱ्यापैकी करता. हातूंत दुबावूच ना. आपण अशे सिरियस कसले इश्यू आसले म्हणून तुमी मातशे सायलंट जाले आनी मागीर भायर सरले हितूंतल्यान? ना, आपण अशे इश्यू वाडत गेले. सादारण म्हणजे तुमकां तूं मुद्दम सांगपाक म्हणल्यार तुका म्हणजे जे फाटीं आपण निर्णय घेतलो की अमके समाजाचो CM कॅन्डिडेट बी जाय. तुमी कन्व्हिनर आसतना घेतलेलो? हांवें कन्व्हिनर आसतना घेतलो. पण हांवें तांकां दाखयल्लें म्हजो आय वॉज नॉट हॅपी विथ दॅट डिसिजन. कित्याक गोंयान आमी खंयच्याच समाजाच्या दृश्टीन केन्ना आमी पळोवना राजकारण. कित्याक अमको अमूक समाज की आमी सुद्दां आसा एवरीबडी गोज टुगेदर. इंटरनल जाता समाजाचें कॅल्क्युलेशन. पण धर्म जावं केन्नाच वयर अशें ना. पण वेन इट वॉज सो एविडंट तें म्हाका आवडूं नाशिल्लें आनी तें मांडिल्लें पार्टी समोर. अशे तरेतरेचे निर्णय आशिल्ले. खंय ना खंय मतभेद जातालो. पण आमी काम फुडें व्हरताले. गोंयचे इश्यू सदांच फुडें व्हरतालो. केन्नाच फाटीं रावना. आनी तांचो म्हाका दिल्ली सेंट्रल लिडरशिपांचो सपोर्ट आसतालो. सो आमी काम फुडें गेले. आमचो एसेंब्लीन आमचो पांय फुडें व्हरलो आम आदमी पार्टीचो तेन्ना. सो आमी वाटचाल फुडें केली. पण खंय तरी मतभेद जाला आसतलो तेन्ना आमी फाटीं सरिल्लें बरें दिसलें म्हाका. पण तुमी हो मुद्दो अरविंद केजरीवाल खुबशे फावटी कॅम्पेनिंगाक बी येताले, आतिशी आसताले, गोंयान वेगळे वेगळे लिडर येताले तेंचे. हो मुद्दो ही लायन आमी धरुया नाका म्हणून तुमी तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो? प्रयत्न कन्विन्स केलो. पण कितें आसा तांचो मतभेद तांचो विचार तसो तशें करुया म्हणून. पण हांवें कन्विन्स केलो म्हजे प्रयत्न. हांव सदांच मांडटालो गोंयचे इश्यू आसा पळय ते सदांच मांडटालो. आनी खुबदां ते अग्री जाताले. ना अशें न्ही, सगळे कडेन अग्री जाताले. जावं ते कोल इश्यू म्हण तरेतरे इश्यू आशिल्ले ताजे अग्री जाताले. पण हाजेर खंय तरी मतभेद जालो. अशे 2-3 विशय आशिल्ले. पण फुडें वताले आमी तशें घेवन.
सो आय वॉज ऑलवेज इन्शुरन्स गोंयचो इशू सदां प्रमुख्यान आसतालो कित्याक म्हाका गोंयचें लिडरशीप आवडटालें, गोंयान काम करपाक आवडटालें. मागीर म्हाका सांगलें तूं नॅशनलाक यो बी, म्हाका ती वचपाची इच्छा नाशिल्ली. म्हाका सदांच गोंय म्हजें प्रिय आसा आनी गोंयान म्हाका काम करपाक आवडटा. ओके, म्हणजे इलेक्शन जे कॉन्टेस्ट केले 2022 आपान गोंयच्यान, ते अशे मुद्द्याचेर वा अशे लायनीचेर कॉन्टेस्ट केले जंय तेंचो गोवा हेड वा कन्व्हेनर म्हणजे गोवा हेडूच आसलो, तोच कन्विन्स नासलो, अशा मुद्द्याचेर तुम्ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले सगळे. सगळ्याच मुद्दे न्ही, एक मुद्दो आशिल्लो तो हाजो तुमकां चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट इज द मेन लायन. तो मुद्दो आशिल्लो कित्याक बाकीचे मुद्दे जे आशिल्ले जावं विजाचे मुद्दे आमी सदांच म्हणटाले फ्री हे दितले, इलेक्ट्रिसिटी, उदक म्हणटा हे पायभूत मुद्दे आशिल्ले. एड्युकेशन हातूंत दुबावूच नाशिल्लो. कळ्ळें, हे गोंयान मुद्दे सदांच उरलेले. हेल्थ कॅर आमी जे कोविडान काम केल्ले ते सगळे गोंयच्या लोकांनी लक्षांत घेतिल्ले. सो हे जे मुद्दे आशिल्ले, प्रायमरी इश्यूज जे आशिल्ले ते सदांच आमी घेताले फुडें आनी ते सदांच व्हरताले फुडें. फक्त एक मुद्दो असो एखादे दोन मुद्दे ताजेर आसताले. ओके, पण हो एक मुद्द्यान तुम्ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले त्या टायमा आनी तेजे उपरांत भायर सरपाचें डिसिजन घेतलें वा कुशीक रावपाचें डिसिजन घेतलें. हय, ताजे उपरांत आमी कुशीक रावपाचें डिसिजन घेतलें. पार्टी सोडून आशिल्लें, तो बाजूक रावलो. मागीर तेजे उपरांत फाटलीं 4 वर्सां कितें केलें? ना, 4 वर्सां इश्यू आशिल्ले, सोशल इश्यू घेतलाच हांवें. जावं ते एक्टिविस्ट अटॅक जावं 39A हांव आशिल्लोच. फक्त पार्टी प्लॅटफॉर्मान नाशिल्लो, पण खंय ते सिवीक सोसायटी आसता, एक्टिविस्ट आसता, तांचे बरोबर सदांच आशिल्लो. एवरी इश्यू आशिल्लो. रस्त्यार जाय तेन्ना वेळ मेळिल्लो तेन्ना आयिल्लो. जेन्ना एक्टिविस्ट अटॅक जालो किंवा 39 इश्यू आशिल्लो, लायटीचो इश्यू आशिल्लो, तेन्ना सदांच हांव रस्त्यार आशिल्लो. सो न्हय की हांव सगळे इश्यू सोडून ते सदांच इश्यू प्रामुख्यान घेतालो, रस्त्यार लोकां बरोबर आशिल्लो. की तुम्ही एकटेच आम आदमीचे लिडर असे नुजे सोडून गेल्यात. तुमच्या पयलीं तुम्ही टेक ओवर करच्या पयलीं एल्वीस बाब कुशीक सरलेले, तेजे उपरांत तुम्ही कुशीक सरले, तेजे अमित कुशीक सरलो. अमिताक रिप्लेस करता आसतना जो वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून नेमलो तो वर्षी 6 म्हयने पयलींच येयल्लो पार्टीन. 6 म्हयने सुद्दां जावन नासले दिसता. तेका तेंच्यांनी सिनियर आसतना सुद्दां तेका वर्किंग प्रेसिडेंट नेमलो. तो अमित आनी तो वर्किंग प्रेसिडेंट वांगडा एके प्लॅटफॉर्माचेर तेंच्यांनी आप सोडली. अशें आपाचें कितें कॅल्क्युलेशन चुकता? नाही, ते आपाक तूं विचारिल्लें बरें, हांव ताजें सांगूंक शकता. तुम्ही असले सिस्टमात नाही, म्हणून मागीर हांव सोडटकच मागीर हांव टच नाशिल्लो कित्याक तें फुडें चेंज जालें, अमित कित्याक गेलो, मागीर दुसरो तो म्हाका कांय खबर ना. आपाचे दिल्ली लिडरशिपीक गोंय अंडरस्टँड जायना, गोंयचे मुद्दे वा गोंयांक कितें जाय. नाही, हांव म्हज्या टेन्युअरचें सांगूंक शकतलो तुका, कित्याक हांव म्हज्या टेन्युअरान आसतना हांव सदांच तांकां मुद्दे ते मांडटालो, तांकां समजून घेतालो. डिस्कशन जातालें बऱ्यापैकी. अरविंद केजरीवाल जावं किंवा तो गोवन ऑब्जर्वर आमचे आशिल्ले अतिशय सदांच डिस्कशन जालें आनी फुडें वताले. तेन्ना तातूंत दुबाव नाशिल्लो. ते पॉयंट मांडून ते समजुताले आनी फुडें वताले आमी. सो मागीर कितें जालें तें तूं आपाचें सद्याचें लिडरशीप विचारल्यार बोलें ताचेर. आतां सद्याची सिच्युएशन आहा की तुमी एक आपाचे हेड आनी तेजे उपरांत तुमच्या फाटल्यान जाले अमित. तुमी आतां एके पार्टीन आहा आनी दोगूय बरे स्ट्रॅटजीस ते काँग्रेस पार्टी भितर आहा. सो हेजो फायदो काँग्रेसीक जातलो म्हणून. नक्कीच जातलो. पण हे सगळे आतां आपाचे जर आमी काम पळयलें वा तेंचे ते लिडरलेस जाता कशें दिसता म्हाका. जे तेंच्यांनी वयर टॉपार दवरलेले ते एक करून सोडून वचत आहा. सो हितून ह्या सिच्युएशनान आपाक कितें गोंयान फ्युचर तुमकां दिसता? तुमी उलोवपाक सोदचे ना हें दिसता म्हाका, पण तुमी ते पार्टी हेड केल्या पयलीं तुमकां दिसता? हय, आतां सद्याचे MLA जे आसा, दोगूय जाण MLA वेन्झी म्हण क्रूज बऱ्यापैकी काम करता. जे मुद्दे ताणें सांगिल्ले मॅनिफेस्टोन ताजे फुडें व्हरताच तें काम. आतां पार्टी स्टेट लिडरशीप ते तूं सद्या स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मिकी बाब आसा ताका विचारले बरे मुद्दे. पण जे मुद्दे कोण तो क्रूज घेता जावं तो कॅप्टन वेन्झी घेता, बऱ्यापैकी घेता, लोकांचे बऱ्यापैकी सर्वीस करत येल्ले आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन. BJP स्ट्रॉंग फोर्स. इलेक्शन म्हटलें की BJP कशें काम करता सगळ्यांनी पयल्या ते खंयचोच गजाल करपाची दवरिना. अशा टायमार 2022 आमी डिविजनूय पळयले, सगल्यो पार्टी वेगवेगळे गेले तेन्ना. सो ही पार्टी भितर कफुसां चालू आहा. आपान लोकसभेक गोंयान एके कडेन रावले, ZP टायमार ते एके कडेन रावन तेजे उपरांत दिल्ली इलेक्शना उपरांत तेंचे सगळे बिगडले. पण हेंच जर अशें कंटिन्यू उरलें आनी 2027 अश्योच वेगवेगळ्यो पार्टी तुमकां दिसता हे BJPक टक्कर दिवंक शकता? की गोंयचे लोक खूब शाणे आसा. ते पळयता BJPक जे टक्कर दिवपाक. BJP तूं रस्त्यार विचार कोणाकूय, BJP कोणाकूच नाका, विटल्या लोक. आनी ते जाणून आसा की काँग्रेस इज द ओन्ली ऑल्टरनेटीव. पॅन गोवा प्रेजन्स आसा, प्रत्येक गांवान आसा, प्रत्येक वाड्यार आसा प्रेजन्स तांचो. सो BJPक जे टक्कर दितली ती काँग्रेस दितली. बाकीचे कितल्यो पार्टी येवं आतां, कळ्ळें? आतां कळिल्ल्याच एक तर पार्टी कंप्लीट गेल्याक आतां. सो बाकीच्यो पार्टी ज्यो आसात आनी लोकांक खबर आसा मेन म्हणल्यार गोंयच्या की काँग्रेस इज द ओन्ली ऑल्टरनेटीव. BJPक फायट दिवंक शकता आनी हो बदल जो आसा पळय तो नक्की येतलो हे इलेक्शन. पण हे 22 आमी पळयले 30% काय कितले तरी वोट BJPन घेतले, पण तेंचे 50% आमदार काडले तेंच्यांनी. हीच सिच्युएशन अशी सेपरेट जाल्यार परत येवपाक शकता? BJP इवन 30% काडले तरी पूण तांकां काँग्रेसचेच आमदार फोडचे पडले मागीर.
पण त्यांची मेजॉरिटी असली 20-50% काढलेले त्यांच्यानी. हय पण बाकीचे 70% वोट आसले अगेन्स्ट बीजेपीने. वोट अगेन्स्ट असले पण सीट त्यांचे येयले. हय थोडे येयले वीस बाकीचे हीच काँग्रेस. सिच्युएशन परत रिपीट सो जावंक शकता. आता जो एरोगन्स जो वाढला 70 वाठारां म्हणटा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन पळय म्हापशांत आमी बसले हांगा म्हापशां दशा जी आसा म्हापशेचे मार्केट म्हणटू रस्ते म्हणटू गार्बेज म्हणटू हे सोल्युशन दिवंक शकूच ना. जो एमएलए आनी ताजी फॅमिली गेली 20 वर्सां आसा सोल्युशन दिवना. सो म्हापशेकार विटल्या सारके की जो एमएलए आसा तो इनकेपेबल आसा ताजी पार्टी ताका बॅकअप करना ती इनकेपेबल आसा. सो उरता तो ऑल्टरनेट फक्त काँग्रेसचो उरता. जो ऑपोजिशन एक जावन जावपाक जाय तो जातलोच आनी लोक फुडाकार घेतले की ह्या खेपे आमी काँग्रेसीक वोट दिवन चेंज हाडुया. काँग्रेसीन सिंगल वचपाक जाय म्हणटा तुमी. काँग्रेस इज मेजर फोर्स बेसिकली कळ्ळें तुका ऑप्शन ना बाकीच्या लोकांक कळ्ळें. काँग्रेस सिंगल वच किंवा बाकीचे तांकां अलायजर जायत. इवन काँग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन गोवा जावं ते देशांत सुद्दां. सो लोक एकजूट रावन काँग्रेस अलायन्साची कितली गरज आहा जर बरे तरेन इलेक्शन. अलायन्स करपाक बाकीचे पार्टी आसा ज्यो ल्हान पार्टी आसा ज्यो गोवा फॉर्ड म्हणटू आम आदमी पार्टी ताणें ठरोवपाक अलायन्स जातले काय ना ते. काँग्रेस इज द मेजर फोर्स नो कळ्ळें. इफ दे वॉन्ट टू बी वीथ द काँग्रेस बी वीथ द पीपल ऑफ गोवा दे हॅव टू स्टार्ट द अलायन्स वीथ द काँग्रेस. पण काँग्रेस आणि आम आदमी अशी पार्टी सध्या ते एकामेकाचेच पांय ओडटना आमकां सो चड दिसता. जी पार्टी आशिल्ली ताणें ठरोवपाक जाय. काँग्रेसाचो फोर्स आसात सगळ्या जाण दिसतात लोकांकूय कळटा ते की म्हाका सुद्दां आतां जॉयन जालो काँग्रेस पार्टीक सगळ्यो मॅसेजीस सपोर्ट आयल्यो तुवें बरो निर्णय घेतलो म्हणून काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाचो. सो खंय ना खंय लोकांचो जो हें आसा फिलिंग्स आसा इज इन्क्लिनेटिंग टुवर्ड्स काँग्रेस वता फुडें मुद्दल हाडपाक आनी सरकार घडोवपाक. काँग्रेसीन पुढाकार घेतलो आनी अलायन्साक बी गेले आनी आप ऑन बोर्ड येता जाल्यार तुमचें मत कितें आसतलें तुमी आप सोडून दिलें. म्हजो मत आनी गोल एकूच आसा आनी सगळ्या काँग्रेसवाल्यांचो मत एकूच आसा की बीजेपीचें सरकार उडोवपाक जाय. कम वॉट मे कोण येता बरोबर या काँग्रेस फुडाकार घेवन बीजेपीचें सरकार उडयतलो. ओके. आनी 2 आमदार आहा आम आदमी पार्टीचे तुमच्या अंडरूच लिडरशिपे अंडरूच जे इलेक्शन जाल्ले तेन्ना 2 आमदार जिखून येयले. ते कसले सिच्युएशन आयलें ते पयल्या वोटाचे डिविजन हे सगल्यो गजाली तितून दिसता. तुमकां दिसता समज वेगळे रावलेले ते आमदार तरी आपले सीट रिटेन करपाक पावतले म्हणून. नाही लोकांक तेन्ना जेन्ना सुरवात जाली आम आदमी पार्टीचे आमी कन्विनर घेतलो खूब आमी धांवपळ केली सगळे आमचे टीम आशिल्ले पळय आनी लोकांक तेन्ना बदलूय आसा जाय आशिल्लो. आनी तुवें एक विचार करपाचो आम आदमी फावंडेशन जे आशिल्लें सगळे प्रोफेशनल आसा बरे शिकिल्ले तरणाटे सगळे लोक तेन्ना जोडले प्लॅटफॉर्मचेर त्या गोंयान तेन्ना चेंज पयलो आनी त्या सपोर्टार बाणावलीचे आनी वेलीचे लोकांनी सारको तेंको दिलो आम आदमी पार्टीक आनी 2 आमदार आयले. आनी मेन म्हणल्यार तांणी सिन्सियरली काम केलें आनी जे लोकांचे मुद्दे आशिल्ले ते सदांच तांणी मॅनिफेस्टोन जे म्हणिल्ले ताजे उतरून गेले खरें ते. आतां लोकांनी ठरोवपाचें कितें तें सरकार बदोवपाक अजून दुबाव ना. लोक मागीर कन्फ्यूज जाता खूब ऑप्शन बी आसले म्हणटकर. लोक आतां ठाम आसा तुका सांगले अशें लोक आतां फक्त काँग्रेस द ऑल्टरनेटीव आतां दीस द ओन्ली पॅन इंडिया प्रेजन्स पॅन गोवा प्रेजन्स आनी बीजेपीक जे टक्कर दिले फक्त काँग्रेस पार्टी आतां. ओके. आतां सद्या देशभर आनी गोंयानूय मुद्दे चलता. आतां मेन आमी पळयता हे निटा बद्दलचें आंदोलन मागीर काँग्रेस कॉक्रोच जनता पार्टी हेंची आनी जो यूथ फोर्स आसता पळय प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक दिसता तो यूथ फोर्स आपल्या वांगडा आसता म्हणून पण तो एके कडेन कन्सॉलिडेट जाला जी एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी तशी ना अजून. सो ही खंयच्या वटेन वयतली अशें दिसता तुमकां. युथांनी पळयलो खरो राग जो आसा पळय तो बीजेपीचो राग आसा. इतले पेपर लीक जाले राग आसा बीजेपी CJPन तांकां जस्ट प्लॅटफॉर्म दिलो एक सोशल मिडिया फिनॉमिनन जालें पण सगळो राग जो आसा तो बीजेपीक आसा आनी हो कन्वर्ट जातलो अगेन्स्ट बीजेपी आनी तो वतलो वोट काँग्रेसीक. पण हे जे जनरेशन आहा पळय न्हू ते सहजाक खुबशे अशे आसता जे वोटिंगाक बी भायर सरना केन्ना आमकां नाका ते पॉलिटिक्स म्हणटा. इलेक्शना टायमार जर ते ओग्गी रावले जाल्यार राग काडून फायदो ना. ती जाणीव आयिल्ली आसा सगळ्या लोकांक कळ्ळें की वोटिंगा शिवाय काय जायना. वोटिंग इज द मोस्ट पावरफूल टूल. आतां इवन काँग्रेसच्या फाटले जे MLA घात मारून गेले पळय ते गेले पण तांचो वोटर जो आसा पळय तो सदांच अजून पर्यंत काँग्रेसी बरोबर आसा. ते इंडिव्हिज्युअल म्हणून गेले पण जे वोट बेस आसा ती काँग्रेसी बरोबर रावल्या. तशें तरणाटे जे आसा तांकां जाणीव आसा तांणी विथ अ होप पयलीं बीजेपीक दिलो चेंज येतलो म्हणून बीजेपीक दिलो पण 2014 ते आतां पर्यंत आनी दशा पयलीं देशाची कितें जाली ती अनएम्प्लॉयमेंट इज द हायस्ट. गोंयान तर हायस्ट इन द नेशन आसा अनएम्प्लॉयमेंट. सो तरणाटे भुरग्यांक जॉब ना तो राग तुका रस्त्यार दिसता तरणाट्याचो जाता आनी बीजेपी तांचे आयकचें सोडून तांचे दाणे मारता. वोटान कन्वर्ट जातले वोटान कन्वर्ट जातले जावकूय जाय. हे तरणाट्याचो आवाज आसा पळय तुजे जेन झी म्हणटात ते चेंज हाडटलेच. बाकीच्या देशांनी ताणें चेंज हाडला. इंडियन कित्याक वचना इंडियन कित्याक वचना हय इट्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड. आतां इंस्टाग्राम म्हणटू बाकी सोशल मिडिया दे कनेक्ट इच अदर अक्रॉस द नेशन्स. ताणें बाकीच्या देशांत जर पळयलां ते गोंयान आनी ह्या देशांत कित्याक जावचें ना.
ओके, लास्ट हेजे कडेन तुमचो काँग्रेसीन रोल, तुमी आतां जॉईन जाले काँग्रेसीन, तुमचो रोल कितें आसतलो? काँग्रेसीन रोल म्हणल्यार फक्त मेन रोल आसतलो बीजेपीचो चेंज करपाक. म्हाका गिरीशान सांगलें म्हाका तुजें काम वाटणें आदल्या पक्षान आमी पळयलां कशें ऑर्गनायझेशन तूं वाडयलें, कशें काम केलें तें. आमकां तुजे सारको पार्टीन मनीस जाय. हांव म्हणलें तूं म्हजें टॅप कर रिसोर्सीस, तें पोजिशन हें तें हांव तुजे कांय विचारपाक येना, तूं डिसायड कर कितें करपाचें तें. काम जातलें फुडें, रस्त्यार येतलो संघर्श करपाक आनी बीजेपीचें सरकार घरा धाडून काँग्रेस सरकार हाडपाचो हो म्हजो ध्येय आसतलो. तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हापसा, तेजे बद्दल कितें उलोवप जाला की तेजी जबाबदारी येतली वा काम कर म्हणून सांगलां? म्हापसा जाल्यार तशें बार्देस जावं गोंय जावं सरकार बदलपाचो ध्येय आसा. म्हापशा म्हजी कर्मभुमी म्हणटा अशी जन्मभुमी. तो म्हापशेचो इश्यू आसतलेच मेन प्रायमरी. सदां म्हापशेचो म्हजो प्रिय मोग आसा म्हापशेकार, कित्याक हांव म्हापशेकारूच कळ्ळें. सो म्हापशेचे इश्यू आसतलेच प्रॉमिनंटली. तशेंच बाकीचे पॅन गोवा इश्यू जे आसतले राज्याचे ते इश्यू. इलेक्शनाच्या नदरेन म्हणटा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाच्या नदरेन म्हापशेचे इलेक्शन हांव म्हज्या खातीर अशें इलेक्शन पळयना. इलेक्शन हांव काँग्रेस पार्टीचो पळयता. इंडियन तशें कांय सिग्नल ना. मग सिग्नलची गरजूच ना, कित्याक हांवें काम केल्लें आसा. पार्टी काम करून संघर्श करून फुडें व्हरपाची पार्टी आनी सरकार बदलपाचो. इट्स नॉट अबाउट इंडिविज्युअल, इट्स अबाउट द पार्टी वीच इज इम्पॉर्टंट. हे सदांच म्हणजे राजकारणान जे हांवें पावल घेतलां 2010 पासून, सदांच इंडिविज्युअल सेकंडरी, फर्स्ट इज पार्टी फॉर मी. बघ, तुम्ही काँग्रेसीन आयले, तुम्ही एक आम आदमी पार्टी हेड केले, त्याचे कामकाज तुम्ही सारके सांबाळा, प्लस तुम्ही प्रोफेशनल CA, पार्टी कसो फायदो जातलो हितून? CS तूं वेगळो दृश्टिकोन येता करप. जे आंकडे सरकार लोकां फुडें धाडटा तातूंत धूळ घालपाचो प्रयत्न आसता. आतां बजेटूच फाटीं पळया, सरकारान इतलें बोरोईंग केलां, हायेस्ट कर्ज आसा प्रत्येक गोंयकाराचें. सो गोंयचो सादारण कर्ज अरावंड 35,000 कोटी आसा. प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार कितलो कर्ज जालो तो पळय. सो प्रत्येक सरकार जो आसा बीजेपीचो मेन, तो लोकांक आंकडे दिता फसोवपाचे. तातूंत म्हजो CAचो जो प्रोफेशनल नॉलेज आसा तें वापरून हांव ते फिगर्स जे आसा सदांच हांव आम आदमी पक्षांत आसतना ते मांडटालो लोकां फुडें. कशें सरकार हें फटयता तो दृश्टिकोन फुडें वतलो आनी लोकां फुडें जे आंकडे सरकार आमच्या फुडें मांडटा, जावं ते सादारण उदकाची बिलांचे जे लायटीची बिलां वाडयलीं, उदकाची बिलां वाडयलीं, तरेतरेचो स्कॅम आसता भितर, ते सरकारा फुडें मांडटलो, लोकां फुडें मांडटलो. म्हणजे आंकड्यांनी तुम्ही सरकाराक एक्सपोज करतले अशें म्हणटा? दुबावूच ना हातून. आनी तो करत आयलो आसा, आतां फुडें तसोच करतलो. ओके, ह्याच मुद्द्याचेर आमी थांबता. थँक्यू राहुल बाब, तुम्ही टायम दिलो आनी तुमचे थँक्यू.